फायनान्स सभापती महाशय, गोंयकारां मदल्या उद्योजकतेक प्रोत्साहन दिवपाक म्हज्या सरकारान मुख्यमंत्री रोजगार योजना CMRY बदलत्या परिस्थितीनुसार आवश्यक बदल करून व्यापक करपाचो यत्न केला। त्या भायर उद्योग क्षेत्राक पूरक अशी मुख्यमंत्री मॉडिफाईड इंटरेस्ट रिबीट स्कीम अधिसूचित केल्या। ह्या खातीर ह्या वर्सा 6.5 कोटीची अर्थसंकल्पीय तरतूद प्रस्तावित केल्या। सभापती महाशय, ई गव्हर्नन्सचो जनतेक लाभ मेळचो म्हण आमी विविध बँकांक सरकारा कडेन एम्पॅनल करून घेतल्या। कल्याणकारी योजनाच्या लाभार्थ्याक ह्या बँकां मार्फत ठरावीक वेळार आर्थीक मदत पावोवपाक आमी कटिबद्ध आसात आनी ह्या आर्थीक वर्सा ही पद्दत आमी चालू दवरतले। त्या भायर सिव्हील वर्क मॉनिटरींग खातीर खाशेलो IT टीम गठीत करून नियोजन सुनिश्चित केलां। स्पीकर सर, म्हज्या बजेटांत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन टुरिजम, IT, इंडस्ट्री आनी एम्प्लॉयमेंट ह्या विशयाचेर भर आसा। त्या खेरीज ह्या विशयाच्या संबंधांतली मंजुरी प्रक्रिया हांव सुटसुटीत करतलो।